पिताची आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकपूट तुमचे सोबे आसू. देव मनीसाला बुरवशेचें दार उगडूंक आयला. क्रिस्त ते मोगाच्यानो जेजूच्या जल्माच्या जुबलेवाचो संभ्रम ओडा संतोषान आचरण करूंक ह्या वेदी बोवारी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां देव मनीसाला बुरवशेचें दार उगडूंक आयला म्हणलो संदेश दिता. पातकाच्या अंतरान बुडोवन असलेल्या लोकांक, मरणाच्या सावळीन जियेतल्या लोकांक जेजू बुरवशेचें दार उगडूंक आयलो. मनशापणाचें घन उखल धरून हर एका मनशा ते बुरवशेचे उजवाड तो जालो. देवान मनशा मोगान बरोवन मनशा कुळाक दिल्ली अदीक उरती मोगाची काणी बेतलेमाच्या गोरवां कावणेर जल्मल्लो आपलोच पूत जेजू क्रिस्त. आमी नाश जायनाये बागार सासणीक जिवीत जोडीचे म्हणल्या उद्देशान जेजू मनशा गतीन जल्मता, मनशा बोगना समजता आनी मनशां गन आनी मान उखलून धरता. जेजूच्या जल्मा जुबलेवाचे 2025 वर्स संभ्रमतना ताच्या जल्मान मनशा कुळाक लाभलोलो भरवसो आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान फळादीक जावं दी म्हूण मागया. फळयांनी गुटलावन कावणेन न्हिदायलोलो बाळूक आमच्या कश्ट आकांतान निरासपण म्हणल्या काळोखान भरवशेचें दार जावच्याक मागया. ह्या संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटोवच्या बाब जॉन पिरेरा आनी सर व्याजकांक मोगाचो स्वागत मागून हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. बाळका जेजू थंय म्हज्या मोगाळ भावानो, भयण्यानो, तरणाट्यानो आनी भुरग्यानो, ह्या दिसा खातीर 4 हप्त्यांत हांव तयारी करना. हो संभ्रम सांगाता संभ्रम गो हांगासर आमी आयल्या. देवाक आमी अर्गां दिवया. हे 4 हप्ते तरी आमच्या जिवितान अमूल्य वेळ आमकां दिला, बरी तयारी आमी केल्या. पूण मनीस जावन कितली तयारी केल्यार देवा मुखार येता आसतना आमी उणेंच जाता. त्या खातीर एमिसाचें बलिदान बऱ्या तरेन फावो ते बरी भेटोवचे खातीर उतरांनी, करण्यांनी आनी चिंतनांनी जायते पडीन देवाक आनी एकामेकाक आमी दुखयलां. त्या घडयो उडास कडून आमी बोगसाने मागया. सांगात आमी म्हणुया, हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडाक उसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जाय तितली पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून मागे सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनयत प्रार्थना मागता. सर पुदवेदार देव आमची काकूळ करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Mahima, Mahima, Mahima Devaku
सर्गीच्या बापा ही भोव पवित्र रात खऱ्या उजवाडाच्या परजळान तुवें भरली. कित्याक आयचे राती तुज्या एकल्या पुतांक काळोखान बुडलेल्या संवसाराक उजवाड कसो पाठयलोय. गोरवांच्या गोट्यान तो अवकारमयसो अस्कत बाळ जालो. तरी तोच तुजे सारको व्हड आनी पदवेदार सर्गा संवसाराचो धनी म्हूण आमी थीर बवाडतान सत म्हणटा. देखून एक दीस सर्गा तुज्या सांगाता संपूर्ण उजवाडान तुजी महिमा आनी संतोष भोगूंक आमकां वर म्हूण मागता. त्यास आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी तरच बडकी चलयता ससनाच्या ससना. इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वचप. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाचे सवळेच्या देशांत रावतेल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोश चडयलोय. लुणेच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात, तशें ती तुज्या मुखार आनंद भरीत जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचे बारांचे झू, तांच्या कांद्या वयले लांकूड, तांचेर जुलूम चलयतनाचो दांडो तुवें मोडून उडयलोय. धरणीर जणजणतेलीं सगळीं पांयतणां आनी रक्तांत लोळयल्लीं वस्त्रां हुलपन वेतेलीं आनी उज्याचो ग्रास जातलें. कित्याक एक बाळोक आमकां जल्माला, एक पूत आमकां दिला. ताच्या कांदार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां, विजमीत बूत दिनार, पदवेदार देव, सस्नीक बाप, शांतीचो कुंवर. ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राजान सदांकाल शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपले राज चलयतलो. आतां तो नितेकाळी न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान ते राज तो थीर करतलो आनी सांबाळटलो. दळपरांचो सर्वेस्पर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर हें.
सांपावलून तिताक बरयल्या पत्रांतले वसाप. मोगाळ बाबा, सगळ्या मनशा कुळाक तारण अडच्यात देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत मितीन नितीन आनी भक्तीन जियोंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सडवंदारा जेजू क्रिस्ताच्या महिमेभरीत येण्याक बागी बरवशान वाट पडून रावोंक ती कृपा आमकां शिकयता. आपणाकच ताणें आमचे पासून बलिदान कसो भेटोवन दिलो. सर्व खोटेपणांतली आमकां सोडोवच्या खातीर आनी आपणाक मानवाता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेतात आसली एक परजा विंगडकर देवाचे खातीर दवरच्या खातीर ताणें हें केलें. देवाचे उतार हे व्हडा संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां गाजयता. जल्मला आज आमकां तारो तोच क्रिस्त सोमी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या दिसांनी आगोस्तो चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संवसाराचें जनगणन करूंक जाय म्हणून फर्माण धाडलें. हें पयलें जनगणन क्विरीन सिरियाचो अधिपती जावन आसल्या काळार काडलें. देखून सुमेस्तां आपलें नांव दाखल करूंक आपापल्या स्वंत गांवाक गेलीं. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलियाच्या नजरेत शहरांतावन जुदेयांत आसलेल्या दाविदाच्या शहराक बेतलेमाक आपलें नांव दाखल करच्याक गेलो. ताचे लागीं करार जाल्ली ताची पतीन मुरी ताचे संगता गेली. तवळ ती भरलेली गरबीण. ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एका पुताक प्रसूत जाली. ताका तिणें फळी आनी गुट लावन एके खावणेंत न्हिदायलो, कित्याक छत्रांत ताका जागो मेळोंक नासलो. त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गोवळी जागे रावून आपल्या हिंडाचेर रातीची राखण करनासले. तबळ एकाचने सर्वेस्पराचो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोंवती फांकलो आनी ते भियान थरथरले. तो दूत तांकां म्हणालो, भियेनाकात, पळया सगळे परजेक व्हड संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयलां. आयचे राती दाविदाच्या नगरी तुमकां एक तारोक जल्मला, तो क्रिस्त सोमी. आनी हो तुमकां एक गुर्त, फाळयांनी गुट लावन खावणेंत न्हिदायलोलो एक बाळोक तुमकां मेळटलो. तितल्यार एकाचने देवदूतां सांगता सर्गींच्या दळबारांचो व्हड एक जमो दिश्टीक पडलो आनी देवाची स्तुती करीत म्हणालो, महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यात त्या मनशांक संवसारी. देवाचे उतर हे
सुवार्थेच्या उतरा वरवीं बोगसोपात कामची. बाळकाचे जोतई ह्या लरट्टाच्या फिरगजेच्या भावा भयणीनो तरणाट्यानो भुरग्यानो येदोळ सुप्रस्तावांच्या उतरांनी हांवें सांगलें 4 हप्त्याची तयारी करना आज हें जुबलेवाचें वर्सा जेजूचे जल्माचें आचरण करूंक हांगासर आमी आयल्या. पळयतना बारी सोबीत दिसता सक्कडी बारी सोबीत सगळ्यांनी त्या सायडी दिसता जाल्यार पळयतना एक अलग संतोश सगळें वातावरण पृथ्वी चेंज जाल्लें दिसता. त्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक हांगासर आमी आयल्या. थोडे पयसून आयल्यात कोण ना भायर खंयच्या खंयच्या गांवांत काम करचें आनी थोडे राजा मेळ्ळ्या पुरो सांगाता मेळून वयलो थोडे दीस कुटुंबां सांगाता हे फेस्तांत तशेंच कुटुंबां सांगाता करसूंक तुमी आयल्यात. आनी आतां थोडो नियाळ आमी करया देवाच्या उतराचेर. सांगात कितें हांगासर हांव पाटी वेता आसतना मिसांत हांव 20 जाल्या उपरांत घरा पाटी वेता आसतना कितें मणी व्हरोंक मेळटा गी आज म्हणल्यार तेणें जेजूची काले स्टॅच्यू नेकेत्र ते म्हणचे न्ही नियाळ करून पाटी घेता आसतना काले मणी आज व्हरोंक जाता आगीन प्रयत्न करया तुज्या सांगात हांवूय नियाळ करता. सदांचे बरीच गोव सकाळीं बरो ब्रेकफास्ट जाल्या उपरांत ऑफिसाक गेलो. एक 9 वरां गेल्यार हर एक फावटी ताणें येवचें सांजेर 5 वरां उपरांत ऑफिस बंद जावन ताणें येवचें 5 वरां उपरांत हर एक दिसाची प्रॅक्टीस तांचें. आनी हो घोव घरा ऑफिसाक गेल्या उपरांत ही बायल घरा इल्लेशें नितळ करतली काळ्या पुरा कामां करतली इल्ली टी पळयतली न्हिदतली शेकन सदां कित्याक म्हळ्यार घोव येतना सांजेर जातलो. अचानक एक दीस दनपारां 1:30 वरांचो वेळ घराचें बेल्ल मारता. आतां कोण आयले घेवन बाग उक्ते करता आसतना घोव घामेला भियेला घरा भायर रावला. हाची उतरां सुटनात कालें जालां सायबा कित्याक गेलो कित्याक गमेताय कित्याक गबारलाय खर ताची उतरां तो सुटनात. जाय सायबा भितर ये म्हण ताका हाडलें भितर दवरलें सोपार दवरलें इल्लें भितर वचून उदक काडलें पिव कालें जालें. सायबिने हांव काम करच्या ऑफिसाचें सगळें पाकें पडोवन आमी 13 जाणां आसलीं हांव 12 जाणां मेलीं एकलो माती उरलो. बायल म्हणलें देवाक अर्गां लोरेट्टो मायेक येवच्या वर्सा फेस्तां मीस दिता आंतोनीक वाती पेटयता बळका जेजूकी वाती पेटयता म्हणून 8 युस्कार सोडलो आनी भितर गेली परती. भायर विचारलें 13 जाणां आसलीं 12 जाणां मेलीं तूं मात एकलो उरलाय कसो उरलोय. त्या वेळार हांव बिडी ओडूंक भायर गेल्लो. अब्बा देवाक अर्गां बिडयेक अर्गां एटलिस्ट तुका राखलें ना म्हणून ही भितर गेली आनी हो घोव सोपार बसलो टी घाली. फक्त न्यूज ब्रेकींग न्यूज आनी ह्या ऑफिसाचो तो ब्रेकींग न्यूज थंय आनी ते एक न्यूज वाचताले जाल्यार TV 9 आनी म्हणलें एका ऑफिसाचें फाकें पडोवन 13 जाणांतलीं 12 जाणां मेलीं एकलो माती उरला अशें म्हणून हें आयकून ता भितर हाची कान बायल मनशाचें कान बायलाचें कान ऑफिस कुजना हांव भायर TV आयकून आसा 13 जाणां 12 जाणां मेलीं एकलो माती उरला. आनी ह्या 12 जाणांक गव्हर्मेंटान तांदूळ 1 करोड मेळटा म्हणाली. खोजनात आसली बाय आतां खालिंग आसले खांड उडोवन म्हणाली माती पडोवन तुज्या बिड्याक गेलो म्हजो करोड. माती पडोवन तुज्या बिड्येक गेलो म्हजो करोड. मोगाळ भाव भयणो मोल बांदूंक जायनातलें आमी चिंतूंक जायनातलें आज वर्त्यांतलें वर्तें तेणें देवा बापान तुका आनी म्हाका बसुल्ल्याक आनी उबे रावल्ल्याक दान जावन दिलां. आमी सूख सोदता खंय पुरो उणेपण आसा तें पुरो सोदून दुसता न्ही गे पूण संपूर्ण जावन दिल्लें तेणें सुम्यान देवान ताच्या पुताक मनशा रुपार बाळका रुपार म्हाका आनी तुका सोडवणेच्या मेटांनी सोलोवंक आपोवन हाडला आपदेणे जावन दिला. त्या खातीर काळोखान चलतेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टीक पडलो कित्याक एक बाळ आमकां जल्माला एक पूत आमकां दिला. देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणें आपल्याकल्याच पुताक ओपून दिलो आनी सतमंतल्याक ताका सतमंतले कोणान नाश जायना जावच्याक सासनीक जिवीत मेळच्याक ताच्या पुताक ताणें आमकां दिलो. वय मोगाळ बोविणो येदोळ सर म्हणलें 4 हप्ते जावन तयारी केल्या जावंक पुरो इल्लेशें उणें पडलां जावंक पुरो असकत काय आसा जावंक पुरो परफेक्ट जावना. त्या बायल मनशा वरी माती पडून बिडयेक न्ही देवाकार एटलिस्ट हांव जीव आसा रे आज
वय मग जायते बरें आमी सदचें घालें खंयचें उणें आसा खंयचें म्हाका पसंद ना खंयचें हांवें चिंतलें बरी जावना तें पुरो सोडू आज देवान चिंतलें बरें जालां कित्याक म्हळ्यार मिसाचे पयलें हांव वत रावुल्लो इल्लोसो सावंड आयलो पट 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 करून थोड्यान बॉब घाली थोडी धांवली आनी काल्यां बरें केलें पूण देवाचें येवजन पळय मिसा पयलें जायचें आसलें मी सूर जोड जावलें जाल्यार देस वाड जाता आमच्या मिसाची न्हय गे आनी थोडी मोरता मुसो उडास करची पोरूं थंय बसुल्ल्या आज ह्यो बडी थंय बसना कित्याक थंय उजो पडलो इल्लो जागो चेंज करता म्हणून मोरता मुसरी पूण देवाची मांडावळ पळय जस्ट थंय कोणें आयलो कित्याक बरें फास्ट फास्ट जालें त्या खातीर मोगाच्या परफेक्ट देवाच्या मोगाच्या परफेक्ट टायमाक जर तर हांव खालती म्हणून घालता जाल्यार त्याच सोम्याक देवान पाठयल्लो हळें तुका आनी म्हाका आमी नास जायनातले बरी सर्गीच्या राजाक सोडून वसोंक ताचें सांगाता आनी त्या देन्यास आज आमी उगडास करता आसतना वो नियाळ करता आसतना बायबलांत खंय म्हणजे आमकां आयकूंक मेळटा गे पयलो क्रिस्मसाचो संदेश देवान खंय दिल्लो म्हणून गोत्ता गे कोणाक म्हणी क्रिस्मसाचो संदेश आमकां एक देवाचो पूत जल्मतलो म्हणून उडास येत गे हांव तो सांगता तुमकां तुमी उडास केला आनी मीस 12 वरां मुग्दोत ताचे पयलें मोग दिया आमी उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 3 वळ 15 क्रिस्मसाचें हांव सांगचें नवो आसलो न्ही पयलो बूक बायबलांतलो अध्याय 3 वळ 15 थंयसर कितें जालें म्हळ्यार आदावान येवेन सूख केल्या उपरांत येवेन म्हणलें आदावान म्हणलें येवेन दिल्लें येवेन म्हणलें सोरपान दिल्लें एकाचेर एक दूर घालचें सोडून कोणेय पातयो ना हांवें केल्लें सूख जालें म्हूण कोणें सांगूं ना तो मनशाचो सोय थंय सुरू जाल्लो आजून तसो आसा हांवें न्ही ताणें जाल्यार पळय गे भारी अप्रूप गांधीजी बरी मेळची वय हांवें सूख केलें म्हूण सांगचें इल्लें म्हणी आर्ग्युमेंट कर खालें म्हणी कर आमी सुकोवंक म्हणटा वय गे समर्थन करता हांव ताचें पूण पळया आनी त्या दीस कितें जालें आदावान म्हळें येवेन दिलें येवेन म्हळें सोरपाक दिलें आनी त्या दीस देव म्हणटा वय इतलें बरें जालें गे आनी हांवें ओगेत रावल्यार जायना म्हजी मांडावळ सुरू करचें कित्याक होगडायलें तुमी आनी त्या दाळा देव म्हणटा तुजे आनी स्त्रिये मदें तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मान गाय हांव घालतलो आनी तिची संतत तुजी मस्तक चिंचतली आनी तूं तिचे कोटेक कोंस मारतलोय तुजे संतती म्हळ्यार आनी तिचे संतती मदें ती म्हळ्यार कोण आतां दुसरी येव मोरी आनी तिची संतत कोण जेजू क्रिस्त क्रिस्मसाचो संदेश बायबलाच्या पयल्या ग्रंथांत आमकां मेळटा मोगाळ भावण त्या खातीर मागीर इजायान सांगलें प्रवाद केलें इमॅन्युएल देव आमचे मदें देव आमचे मदें आनी तो जावन आसा क्रिस्मस आनी त्या देवाक आमचे मदें जल्मोक धाडला देवान आनी त्या खातीर हांव म्हणलें हो दीस जावन आसा हो क्रिस्मस जावन आसा कोणाक दुरसोवचें न्ही खंय उणें पडलां अस ताचे दिश्ट घालचें न्ही बदलाक संपूर्ण जावन देवान दिल्ल्या त्या वर्त्या देण्याचेर दिश्ट घालो मोगाळ भोव भिण्ण त्या खातीर विचित्र कित्याक म्हळ्यार आज जायते पडे वेदोळ सांगलें वी ऑलवेज थिंक अबाउट नेगेटीव नॉट पॉझिटीव कितें जाय तें ना वट जालें ना म्हणून आनी आज क्रिस्त जल्मलो ह्या फेस्ताचेर नियाळ करता आसतना कित्याक देव मनीस जावन आयलो मनशाचें रुपूत कित्याक आनी गेलें पॅशन ऑफ क्रायस्ट एक पिक्चर आसलें गोता की पॅशन ऑफ क्रायस्ट तें पळयले उपरांत एकलो ल्हानसो भुरगो तो सगळी रात न्हिदोना खंय सगळी रात तो न्हिदोना हें तें पिक्चर पळोवन कितले जाणां पळयलां तें जेजूक मारचें बोडोवचें तें रागात तें केळकळे या वा देवा मनीस हेजी लोव पुरा जम्मू जाता ते किळे मारतना न्हय ल्हानसो काणटो तो प्लेस स्विंक म्हणटा आमी हय मग 6 इंचाचे किळे मारतना जेजून म्हणून घालची ती बाब एक पडी आमच्या शिरान सोडा हाडाचे भितर काल्यार मेरो म्हणटा तो समेत जीव जाता आमकां हें पिक्चर पळोवन हो भुरगो आवयक म्हणटा खंय जेजू मनीस जावन जल्मून आसलो देवदूत जावन जल्मोचे आसलो म्हणून कित्याक रे पुता मनीस जाल्ल्यान कितले वळवळे कितले कश्ट कितलें बरें चिंतप ना गे पूण देवान पळय ताच्या पुताक देवदूत जावन जाणना बदलाक मनीस जावन धरला कित्याक म्हळ्यार एका मनशा वोटी मारी आनेका मनशाक अर्थ करूंक आनी घेवंक जाता एका मनशा वोटी मारी अनेकल्याची सोडवण करूंक जाता मन जाती न्ही कित्याक जेजू येवचे पयले मन जातीचे रागात घालतले जेजू आयले उपरांत वन्स एंड फॉर ऑल हेब्रेवांक बरयले पत्रांत आमकां मेळटा वन्स एंड फॉर ऑल प्रत्येक रागात व्हरूंक ना आनी त्या रागात आमचेर व्हरयला आनी सोम्यान मनशाचें रूप घेवन मोगाळ भाविनो मनशा रुपांत आमची सोडवण केल्या हांवें म्हणलें एका मनशाक हांव एका मनशाचे कश्ट नश्ट दूख भोगना आनी एका मनशाक मात अर्थ करूंक जाता पूण ह्या दिसांनी मनशाच्यानीच अर्थ आमची मन जाती करतात जाय जाल्यार पळया शीत घाल्लो पेटो
तुम्ही 3 म्हयने पळय नाल्यार तो तूं घरा येतना चिमटी हालोवन येता. सांगात जेवले मनीस कितले पडी घातान फाल्यां करनात आमकां. सांगात जेवल्ले, सांगात बसुल्ले, थोडे पडी बाबाव ल्हान आसतना एकच वली, एकच मांद्री, एकच शर्ट, एकच बोशी, एकल्याक काजार जाल्या पुरो नाही गे. तें तुजें हें म्हजें. आतां डावट आल्लो समान आंगी आयिल्लें समाना न्ही गे. आल्लो समान आंगी या आयिल्लें समाना. मनशा पुतो थोडे मनशा पळत ना आमचे लागीं मोगाळ भाव भयणो. ताका मन जाता कित्याक म्हळ्यार आतां युरोप आनी USA पुरा थोडी एकली आसली पुरा पेट्यांक बसतात आनी ते पेटे सांगले बरी आयकतात. तितले मात न्ही, तांच्या नांवार कितली LIC पॉलिसी करता थोडे मिलियन्स ऑफ रुपीज. तो मेल्या उपरांत कोणाक येता कोत्ता गे? गोवोरमेंटाक. पूण त्यांनी पोसले पेटे मोगाळ भाव भयणो इतले बरें करन त्या दुनियाक वळखतात की आज आमी मनीस जावन कितले पडी सुकता न्ही गे. आनी क्रिस्मस म्हळ्यार एक नदर घालूंक खंय हांव सुकलां. म्हज्या भावाक, भयणीक, आवयक, बापायक, ह्या शेजाऱ्याक मोस केला गे. कितें हांवें इम्प्रूव करयत. देवाक दुसरें जावन आसा आज क्रिस्मस म्हणटा आसतना देवाक अर्घा दिवची, धन्यवाद पडोवचो. टू से थँक्यू. देवाक अर्घ दिवचें कित्याक म्हळ्यार इतलें बरें ताणें दिलां. लास्ट क्रिस्मसाक आसलो, ह्या क्रिस्मसाक हांव आसा, येवनचो आसा गुत्तू ना, गॅरंटी ना. पूण पोरयो आसलो हे पडी आसा आनी ताच्या एकल्याच पुताक ताणें आमकां दिला आनी ताचे वरवीं हर एका मिसाच्या बलिदानांत हांव कुंभार कांगेसना म्हाका एक गॅरंटी आसता हांव मेल्यारी म्हजो आत्मो म्हजो स्वामी जेजू क्रिस्त नास जावंक सोडचो ना. तो सोडचो ना. ती एक म्हाका गॅरंटी आसा आनी त्या खातीर हर एका मिसाच्या बलिदान आमी देवाक अर्घ दिवंक जाय. दुसरें आमी एकामेकाक देव बरें करूंक जाय, थँक्यू म्हणूंक जाय. आमच्या पप्पाक गी मम्मींक गी एटलिस्ट आज बायलेक सांग आरे ह्या ड्रेसार सोबीत दिसताय. सगळे वर्स पोरू क्रिस्मस जावन ह्या वर्सा म्हणजे म्हाका वांड घालय न्हय, वस्त्र म्हणलें न्हय, भुरग्यां सांबाळलें न्हय, एटलिस्ट थँक्यू म्हणा. काले बंडार फादर काले थँक्यू म्हणचे सांग साईब. आज जीप सुटे ओटूक ते कर बायलानो येदो मुसे केंडले पुरो न्यांग 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 साबुलेंत चिंगाम. आज भायर येता आसतना कुंभार कान घेवन सांगा देव बरें करूं. आज ही साडी हांव न्हेसलो बी दिसता जाल्यार तुवें दिल्लें तुजो सॅक्रिफायस. एक थँक्यू म्हणून थोडे फुडें इतलें कश्ट आमकां भोगतात म्हळ्यार मोगाळ भाव भयणो. आज क्रिस्मस म्हळ्यार देव बरें करूंक एकामेकाक. भुरग्यांनो सांगा आवय बापायक थँक्यू. कित्याक थँक्यू म्हणचें? आळे बाबा थँक्यू व्हडले व्हडले विशय म्हणनाका. एटलिस्ट तूं ल्हान आसतना त्या आवयन तिचे रगत दूध जावन मारी वर्तन करून तुका दिला मू. तुका डिग्री दिवना, पयशे दिवना, आस्तपदीक दिवना. तुजी आवय परफेक्ट न्ही, पूण तूं ल्हान आसतना तिचे दूध तुज्या रागात दूध जावन परिवर्तन करून तुका दिला मू. आनी ताचे वरवीं आज तुजी आई मू. तुज्या बापायन सर तुका दिवना म्हणून पूण तसो ताचे रगत गाम जावन परिवर्तन करून तुका बसला. आज तूं व्हडलो जावंक पुरो. थोडी थोडी आवय बापाय तशेंच करतात. ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ. थंय प्रॉब्लेम आहा. मागीर भुरग्यांक आमी तसो शिकयल्याक आमी सुकता. पूण कितेंय जावं दी, पूण आज ह्या क्रिस्मस दिता देवाक अर्घ दिता आसतना एकामेकाक थँक्यू म्हणचें भोव अपुरबायचें एक घडी हांव चिंता. हें तिसरें जावन आसा क्रिस्मसा वरवीं काळ युगा चिंतप पुरा बदल्लें. क्रिस्ता पूर्व जाल्लें, क्रिस्त शका जाल्लें. पळय सगळीं युगास बदलें, क्रिस्त शका जावन थंय जावन एक नवो युग आमकां सुरू जाला. चिंतप बदल्लें. कित्याक म्हळ्यार पयलें आमच्या पोरण्यांत सोल्ल्यांत देवाचें मुखामळ पळोवन वाचल्लो कोण ना, काय भिरांत आसली. कित्याक देवांचो म्हळ्यार मोयजेक जो कोण म्हजे मुखामळ पळयता तो जीव असो जिवांत उरचो ना. त्या खातीर देव मोयजेक म्हणटा हांव पाशार जाता आसतना तुज्या तोंडाक हांव हात धरतलो, म्हजी सावळी म्हजी पाट तूं पळयतलोय. पूण जेजूच्या जल्मा वरवीं देवाक रूप पळोवंक आमकां एक अवकाश मेळटा. चिंतप बदल्लें. आनी ह्या क्रिस्मसा वरवीं जेजूच्या जल्मा वरवीं ऑडियो आसलो विडियो जालो. ऑडियो आसलो विडियो जालो. कित्याक म्हळ्यार येदो मुसरी देवाचो ताळो मात्र आयकतालो. आतां देवाचें रूप आमच्या दोळ्यांत पळोवंक जाता जेजू क्रिस्ता मरिफात. ऑडियो आसलो विडियो जालो आमकां पळोवंक मेळटा. आनी त्या खातीर धर्मचक्र पुस्तकांत पेद्रू म्हणटा कितें आमी पळयलां, कितें आमी भोगलां, कितें आमी आपडलां तें परगट करनासतना आमच्यान रावोंक जायना. कोण आपडलें पळयलां अणभव केल्लो?
वस जेजू क्रिस्त उंड्या रुपार मोगाळ भाव विण्णो हे ऑडियो असले व्हिडिओ जाल्लो देव आज तुका आनी म्हाका म्हणटा म्हजे बरेंत मनशापणान जियोंक शिक. मनशापण जाल्या उपरांत मेल्या उपरांत दैवीक जिवीत जोडूंक सर्गा वचूंक आसा आनी थंयसर जर तर तूं भावार्थान जियेता जाल्यार तो बरोवशान जियेता जाल्यार सर्गींचें राज दार तुका उक्तें जातलें. आनी चवथें क्रिस्मस म्हणल्यार अ डे ऑफ शेअरिंग. देवान ताचेर असलें वर्तें गिफ्ट आमचे लागीं वांटून घेतलें. आज आमकां एक अवकाश वांटून घेवंक जावं पुरो केक आमी वांटाव, कुसवार आमी वांटाव, गिफ्ट एकामेका दिता. ताच्यानी वरतें हांव चिंता उदार म्हणचें मनशापण आमकां आसूंक जाय. आज वांटून काणगेचें चड वंड गांवचें चड जालां. वांटून काणगेचें चड वंड गांवन न्याय जावन आनेकल्या दिचे जाल्यार तें सुमेद दिना म्हाका जाय म्हाका जाय म्हाका जाय. पळयलां की कोणें म्हणी भुरगीं जल्मताना कशीं जल्मता म्हणून हांगा मस्त जाणां आसात आवय धाकटे नर्स आसात गे भुरगीं जल्मताना कशीं जल्मता वता गे मोठ मान जल्मतात खंय असोच आसता गे आत भुरगीं जल्मताना मागीर धाकटे नर्स लो सुटयचे जल्मताना आमची चिंता पळय स्वार्थ जावन हें म्हजें म्हाका भुरगो जावन तोंड आवयच्या तोंडान पोटांतल्यान भायर येता आसतना आनी कितें व्हरता मूठ सोडयचे. ताका मुगाळ भाव भयणो हर एक पावटी आमकां हिंगी वाचले तुमचे मुखार सांगता हर एक पावटी आमच्या बोशेंत आमी शीत या काल इडली जावं बरो पळय हें कितें काण काताना इसारचें खंय. हें काण हें शीत म्हज्या गामाचो प्रतिफळ गे या उरलेल्या दुखाचो शिराप. हें शीत हें जेवण हांव कितें खाता हांवें वावर कान कश्ट कान म्हाका मेळ्ळें गी हें कोणाक उलो मोस करून गेल्लें कोणाक नागो कोणाक चीट करना. जर तर हांवें म्हज्या गामाचें केळ्ळां जाल्यार खंडी म्हज्या आंगाक लागतलें नाजाल्यार म्हज्या तकलेक खांत येतलें. मुगाळ भाव भयणो हांव ह्या फेस्ता दीस हांव म्हणलें हें वांटून घेता आसतना आमचें नीजपण आमी वांटून घेवंक जाय कित्याक हें आमी करता खंडी दिसांनी बाळका जेजूची आमकां मेळटा. कन्नडांत वाचल्ली एक 2 विशय तुमच्या मुखार दवरता. अशें म्हूण बरयलां ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ರಾಜರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ರಾಜರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಮಾತ್ರ ಮಗುವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ. रायाचे पूत राय जाता वैगी रायाचो पूत नेक्स्ट राय जाता तो पूण एकलो मात राय खंय भुरगो जावन जल्मून आमचे मदें आयला. इमॅन्युएल गॉड विथ अस देव आमचे सांगाता. आनी हे फेस्ताचो आचरण करता आसतना हें जावन आसा एक क्रिस्मस आमकां एक देवाचे कृपेन भरचें एकामेकाचें सांगतपणान भरचें बेसावान भरचें. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಖಾಲಿ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಆದರ್ಶದ ಹಬ್ಬ. भायर दिसतात आमकां 20 दिवे गेल्यात नेकेत्रां लायट जेगे बेगे सगळे वाडत आकर्षण. क्रिस्मस हब्ब ಖಾಲಿ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಆದರ್ಶದ ಹಬ್ಬ. आकर्षण करचे जायते विशय आमचे मुखार आसतना हर एक आकर्षण दिवची वस्तू आमकां कितें म्हणी आदर्श दिता. जावं पुरो नेकेत्र जावं पुरो क्रिस्मस ट्री आमी कितें पळयता तातूंत जावन आमकां संदेश मेळटा. पूण हांगासर एक ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ एक 2 ವಾಕ್ಯ ಕನ್ನಡಾಂತ तुमच्या मुखार दवरता. ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಬೇಡಿ ಬದಲಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿ. ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಬೇಡಿ ಬದಲಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬೇಗ ಅಳಿಯುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆದರ್ಶ ಇತಿಹಾಸದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. आकर्षणे सोबाय पळोवन काजार जाल्ली मस्त फसल्यांत गुण पळोवन काजार जाल्ली मस्त उरल्यांत. हय मू आमी चिंत्या आज काय आमगे केस बरें काल्लार करून आयला आनी कितें घालून आयला पाटी येवन दुताना उरता गे तो उरना. आकर्षणे आदर्श मोरयेण सोडिल्लो झुजेण सोडिल्लो त्या गवळ्यान सोडिल्लो 2000 वर्सां जाल्यार आजुनी उरला तो. आज क्रिस्तांवांक आमकां आकर्षण न्ही आदर्श. मोगाळ भयणो हें आज आमचें चिंतप जायचें. म्हजें जिवीत आज अनेकल्याक आदर्श जायचें आकर्षण न्ही. आकर्षण जाल्यार फाल्यां मुक्त जालें गेलें पूण आदर्श जाल्यार आमी मेल्यार उडास करतात. आनी ताचे वरवीं आज कितें जालां आमच्या कुटुंबांत आमच्या फिरगेजींत आमच्या वाड्यांत तो उडास आमी सोडून व्हरचें नाजाल्यार गेल्लो तूं बरो जालो कोणाक जाय ताची गिराय हेट गेल्लो बरो जालो तें नाका. बदलाक when we die people should miss us.
आमी मेल्या उपरांत नाणें म्हूण तांकां भोगयचें तर जाल्यार ह्या क्रिस्मसाचो अर्थ समजून कळून गेल्या मात्री मुगाळ भाव बिण्णो जर्मन मिस्टेक जर्मन देशाचो एकलो भक्त अशें बरयता क्रायस्ट कूड बी बॉर्न 1,000 times in Bethlehem but all in vain until he is born in me. बेथलेमाच्या शहरांत जेजूस 1000 फावटी जल्मयत पूण तो म्हज्या काळजान जल्मना जाल्यार पुरा व्यर्थ म्हज्या काळजान जल्मना जाल्यार पुरा व्यर्थ आदले क्रिस्मस सोडया हे क्रिस्मस आमकां आनी एक अवकाश न्ही गे त्या खातीर मोगाळ भाव बिण्णो हो क्रिस्मस अवकाश देवान आमकां दिला समरंभ आमचे कुटुंब सांगता शेजार सांगता आनी कितें पुरो प्रत्येक जावन आमकां कोण जायनात म्हळें तांचे सांगता एटलिस्ट विश करूंक प्रयत्न करया मोगाच्यानो पोरू क्रिस्मसाक कितलीं जाणां तुमच्या कुटुंबाची आसली आनी पोरू क्रिस्मस जावन ह्या क्रिस्मसाक कितलीं जाणां नपयस जावन गेल्यात तांणी येवन सांगूं जाता की हॅप्पी क्रिस्मस म्हणून ती आयल्यार तुमी घरा रावशात गे खाली त्या ट्यूब लायटार उजो आयले दावली मेल्लो मनीस कांय घरा येवन विश केले उरशात तुमी त्या घडयेक राखचें नाका जावंक पुरो ताणें म्हाका दुखयलां म्हजें नांव पाड केलां पूण आज ह्या क्रिस्मसाक तो देव ताचे सर्गीचे राज सोडून संवसाराक आयिल्लो म्हजे पसत हांव हांगा ताणें वयर येवचे पयलें काले म्हणी ताचे एक बी सोडून यागी जावंक पुरो बक्षनाची मोगाचे काकोळटेचे एकामेकाक सोडधड करचे कुटुंबान सांगात रावचे कुटुंबान एका बेसांवांनी बसचे जर तर हें जाता जर खंडीत जावन ह्या वर्साच्या क्रिस्मसाक आमकां देवाचे आशिर्वाद बाळकाची बेसांव आमकां मेळटली प्रयत्न करया प्रयत्न करचें आमचें काम बेसांव तुमचें देवाचें काम जर तर आमी प्रयत्न केल्यार देवान कांय करूंक जायना आनी नीज क्रिस्मसाचो संदेश पासारले ते गराय आनी ताच्या उपरांत जाक्यूस नीज क्रिस्मसाक मेळ्ळी केदाळा जेजून म्हणलें की हो जावन आसा अब्रामाचो पूत आनी आज ह्या घराक बादशावी आयला म्हूण सांगलें त्या दीस त्याच दीस जाकेवान क्रिस्मस गडदळ्यान केलो व्हडले व्हडले जेवण प्रकरण तत्व संतोश जावन दी म्हजो आनी तुजो कित्याक गळ्याक करची तसो बाळोक जेजू आमकां बेसांवांनी भरून दी आमेन उबे रावया आमचो बाबा आमी उसारिया एकाच देवाक सत म्हणटा प्रतिमेसो दिसते आनी ना दिसते रसनार आनी एका समया जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलोच पुतो सर काळा आदी बापा तावन जल्मला देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड खऱ्या देवा तावन उजल्लो करो देव तो देवा तावन जल्मला ताका सुना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या आमा मनुष्या पासत आनी आमचे सगळे पासत सरकार तावन देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस ताका कुसार मारलो ताणें कस म्हणून सुचले आनी ताका आनी केलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवंत जालो सरगाक सुटलो आनी पापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसूब करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे रसवट एक ईश्वर आसूं ना आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीव दत्ता तो बापा आनी पुता तावन जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासको नमस्कार आनी माफो प्रवद्या वरवीं ते उलयलो एकेच पवित्र कथोलीक आनी दंता वरवीं स्थापले सभेक सत म्हणटा पातकाच्या बक्षराक एक पवित्र आसा म्हूण म्हणटा आनी मेल्याच्या पुन्हा जिवंतपणाक ससनाच्या जिविताक विश्वास आमेन मोगाळ भाव बिणो देव मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो म्हाका आनी तुका ती सर्गींच्या राजाचे बेसांवांनी बरोवंक आनी त्या खातीर ती बेसांवां विश्वासान बरोवशन मागता तर ती आमकां मेळटात आतां आमची मागणी त्याच्या विश्वासान देवाक आमी समर्पुया मोगाळा बापा पवित्र सभेची सर मुखेल्यांनी तुज्या पुता जेजूच्या जल्माची बरी खबर सगळ्या मनशा कुळाक धैर्यान प्रगट करूंक तांकां शांती समाधानाचे हातेर जावन तुज्या कृपेन बळवंत कर म्हण मागता हांव जवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक सर राजकी मुखेल्यांनी तांचे निस्वार्थी सेवे मुखांत कश्टतल्यांक निराशी जाल्ल्यांक बरवसो आनी बडरती दिवन तांकां उजवाड दिवच्या वावरांत सुरसुरीत कर म्हूण मागता हांव
बापा आमचे मागणे ऐक. तुझ्या पुता जेजूच्या जन्माचा संभ्रम सगळ्या संसारार संतोषानं आचार करता असताना ताणे आडलेली सोडवून बरी खबर सर्वांक पावून सर्वांतही संतोष आणि समाधान राज करून दिवन मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. पिढेवरवी समस्यावरवी कश्टांच्या सर्वावर्ती लोकांक तुझ्या पुता जेजूच्या उजवाडान बरोवन बरवसाची जिणी जियोंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आयच्या संतोषाच्या दिसा आमच्या फिरगज कुटुंबा खातीर याजकां धार्मिकां फिरगजेच्या सर कुटुंबा खातीर युवा जाणां आनी भुरग्यां खातीर परगांवांत आशिल्ल्या खातीर आमी मागता. आमी सर्वांनी ह्या जुबले वेळी शांती समाधानान आमी जियोंक आमकां जाय आसची बरी भलायकी मोतीक समाधान दिवन आमचीं कुटुंबां देव राखून दी आनी सांबाळून दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एवकरिस्तच्या मेजाबोवारी हजर जाल्ल्या आम्हा समेस्तांक जिणयेंत शांती समाधान आनी उजवाड लाभय आनी आमचो वावर करूंक आनी मोगाची सेवा भेटोवंक उर्बेन बोर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. तसंच मागीर आज भारताच्या जायते कडेन ह्या हप्त्यांत क्रिस्तांवांक क्रिस्मस एक आचरण करूंक सोडनासल्यो घटना जायते संघ संस्थे हे क्रिस्मस करनातले बरी उपाद्री दिवन आसात. तसल्या संदर्भार तस्सो बाळोक जेजू हे कोण पुराचे विरोध येतात तांकां जनवाय दिवन दी मोदबाळ दिवन दी आनी जो कोण ह्या कश्टांक वळख जाल्यार त्या भाऊ भयणींक खरो क्रिस्मसाचो संतोश भोगूंक कृपा आनी बळ आमी मागया. सांगता आमची कसली मागणी मौन पडी दोळे धांपून आजून बाळका जेजूक समर्पुया. सर्गेच्या बापा दिनवासता तुका तुज्या पुताक मनशा रुपार एका बाळका रुपार धाडल्या खातीर आनी ताचे वरवीं तुजो मोग आमी अनुभव केला. तुजें रूप आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयला तुजो अनुभव केला. त्या सभावार्थान ही थोडी मागणी मुत्रा मरिफात तुज्या पांया तळा आमी समर्पिल्यान आणखी जायते मागणी आमच्या काळजा मनात आसात. मौन पडी तिका समर्पिता आनी तुज्या पुताच्या बळान ताच्या कृपेन वेळ घडयत आसतना त्या मागण्याचो प्रतिफळ आम्हा सर्वांक फावय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
म्हज्या भावेंनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. प्रितीच्या बापा तुजो पूत मनीस जावन आमचे मनशा साहेब तुका एकवटले ह्यो आजपमंत गोड संभ्रम जी भेटोवन या प्रकाश बरे जाती आमी तुका करता ती तुका मानून आनी तिचे वरवीं आमकां अदीक अदीक ताचे सारकें कर म्हूण आमी मागता त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सरपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या मायमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखूंक आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवंक वचूंक आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या मायमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता बलिदान करूंक ही देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी ताचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून आनी कलते मनी मागता. तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय आख्या पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी कुडान सांबाळ. तेच बरी आमी ती भेटयता. तुझ्या साकरा लियो आमच्या बगेवन बापा पसत पिटर पौल आमच्या गोवळी बापा पसत आनी दनभुतांनी परगडलेलो तो खरो भावार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पसत. सर्वेस्परा तुज्या साकरा आनी साकरणी खातीर आमची मागणी आयकोन घे. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमच्या सुमेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सस्नाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकुणूक हें बलिदान आमी भेटयता आमच्या खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आमच्या सुमेस्तांक लाभच्याक तें आमी आतां समर्पिता. अख्ख्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज भगवंत मरयेन आपले अवंकारीपण सांबाळून संवसाराच्या सडवंदराक जल्म दिल्लो ती भोव पवित्र रात समरमता
आणि ते मरयेक तेच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्या आनी देवाचे सदांच अवकारी मरयेक भक्तीन वंदीत हांव. तेच बरी पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तेच बरी तिच्या पवित्र भगवंत जुजेक तशेंच भगवंत धर्मदता पावलो आनी आंद्रे जाकोब जुआंव तोमस जाकोब फिलीप बार्तोलोमेव मॅथ्यू सिमांव आनी तादेव लीन आनी क्लेत क्लेमेंत क्रिस कर्नेल सिप्रियन लॉरेस क्रिसोगन जुआंव आनी पावल कोस्मानी धमियो ह्या तुज्या धर्मदता आनी रक्तसाक्षींक आनी समेस्त तुज्या भगवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुज्या मुळयारांची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. ससनाचे कास्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विसरून काडलेल्या मोदें दयेन आमकां घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्परा ह्या देणयांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक तुका मानता तसले बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कस मनसुसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर्वपदवीदारा बापाक दोळे उबान दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूची. तेच बरी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्यान तुमचे पासून सुमेस मनशा पासून तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sogut pergetuya Sahani puna jivan panavar vituve Anga sonai lai somiya Samsaracha sorvandara Amchi sarvankar Jai Krista Jai Jai Sahani puna jivan panavar vituve Anga sonai lai somiya Samsaracha sorvandara Amchi sarvankar Jai Krista Jai Jai बापा, आमी तुजे मुनियारी आनी तुजी परजा तुजे पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मन्नासो पुना जिवंतपणासो आनी सर्गात सडणेसो भक्तीपणे उगडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता. हे निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स हाचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवन साकरा आबेलाची देणी भवार्थाच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या ह्या साका मेल्कीसेदेकाची भेटोवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हें बलिदान तुका मानो. सर पदवेदार बापा, तुजो दूत ही बलिदान सर्गा तुजे मुखार व्हरोवन आमी खलतेपणी मागता. अशें हे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवंतल्या आमाचो मेस्तांक तुजे आशिर्वादान आनी देण्यांनी भर.
सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकुळट कर. बावडताची मोर आसून ती आमचे आदी गेल्यांत आनी विशेवांत आसात तांकां क्रिस्तातय मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपांत उगडास सुख आनी शांती मेळो. आनी आमकां पातक्यांक तुज्या अगणीत काकुळटीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका, पूण आमचीं पातकां बोगस आनी जुवांव स्टेफन मतियास बार्नबास ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देश तूं सर्वेस्परा ह्यो सोर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरुवातीच्या आज्ञा मनान धरून ताचे शिकयले प्रार्थना सांगाता आमी म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकण्या मुक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां तळ्यान पळोवं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवान. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवान. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवोश नत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुळटेन सर्व पातकांत ते सुटय, सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कुडान सांबाळ. तुजी येता राजवडके चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियान. ही पळय देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जिवनाक आपोवणे मेळ्ळी. सर्व आमी ती सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रसनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं.
शांती गोवरा ये जेजू काळजान मोच्या येऊन या रूपात दी म्हाका दैवीक घटाय जेजूची प्रार्थना तुझ्या भागी दिसा नितळ काळजांचे उठाव तुका सगळोच तुवें दिलाय म्हाका सगळोच दिलाय म्हाका या तुझ्या भागी दिसा नितळ काळजांचे उठाव तुका सगळोच तुवें दिलाय म्हाका सगळोच दिलाय म्हाका आज तुजो सन्मान दिवस जेजू सोडवून तारा मोग तुजो भेटला काळजान जेजू शांती गोवरा ये जेजू काळजान मोच्या
रातुया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा वडवे कुशाल कायाच्या दिनवाशे काळसा आमच्या सोडूनदाराच्या जन्माच्या संभ्रमान आम्ही वांडो घेतलो या संवसारान तुझ्या जिविताची भागीदारा तूं आमकां करताय देखून तुझ्या भुरग्यांक सोबतात असले आमचे जिवे जावं दी आनी सर्गाताचे महिमेवंत वांटेरे जावंक आमकां कृपा दी या आमी विश्वासान मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वांक बसच्या मुगोचनो आतां बाळका जेजूचो उम्याचो वेळ बाळका जेजूक आमी उम्याक दवरतल्या ह्या वेळा भक्तीन गितां गावची आनी बाळका जेजूक हरसूंचे आनी ह्या वेळा जमजमचें खाण दान याजकाच्या पोषण निधीक दान दिवंक आसतलें आतां आमी गितां गावया 4 याजक आमी बाळका जेजूच्या उम्याक आमी रावतल्या एकलो पदरा बांगसर 2 जाण पदराब भायर माटवांत आनी एकलो पदराब बगलेन आनी आमी अशें 4 जाण पदराब बाळकाच्या उम्याक आमी रावतल्या
प्रशांत वेळा रंगीत कायाना नाद वळला मधुराच्या प्रशांत वेळा रंगीत कायाना नाद वळला संगीत स्वादान काळीज फल्ला आंजाळ ताळ्यां संसार दला महिमा देवा महिमा राया शांती संसार शांती मनशा महिमा स्तुती सर्गी देवा शांती संदन मनशा कुळा महिमा देवा महिमा राया शांती संसार शांती मनशा महिमा स्तुती सर्गी देवा शांती संदन मनशा कुळा देखतात बहुत प्रकार आंजा कोरा सोनाद आवाज गोळी देखतात बहुत प्रकार आंजा कोरा सोनाद आवाज गुरवा कावणेर पाळटा सुहार मोडसाया भूमी आकाश महिमा देवा महिमा राया शांती संसार शांती मनशा महिमा स्तुती सर्गी देवा शांती संदन मनशा कुळा महिमा देवा महिमा राया शांती संसार शांती मनशा महिमा स्तुती सर्गी देवा शांती संदन मनशा कुळा मधुराच्या प्रशांत वेळा रंगीत कायाना नाद वळला मधुराच्या प्रशांत वेळा रंगीत कायाना नाद वळला संगीत स्वादान काळी झाला आंजाळ ताळ्या संसार दला महिमा देवा महिमा राया शांती संसार शांती मनशा महिमा स्तुती सर्गी देवा शांती संदन मनशा कुळा देव मनीस जावन जल्मला बरवशाचें दार उगडलां सडवंदार आमकां जल्मला सगळ्या संवसारार उजवाड फंकला मोगचनो देवाच्या परिमीत मोगाची साक्ष हें नतलांचें फेस्त काळजा मनासो भिरांतेसो निराशेचो अंधकार बाळूक जेजू पयस करून दी आनी आमच्या जिवितांत बरवशाची दारां उगडून दी म्हूण मागता तुमकां सर्वांक हांगासर जमलेल्या सरफिरगज घरांक सर्वांक परगांवांत आसलेल्या फिरगज कुटुंबाच्या भावा भयणींक संतोशाचें समाधानाचें नतलां फेस्त मागता ह्या संभ्रमीक मिसाक प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटोवन आपुरबायचो प्रसंग दिल्ल्या मानादीक बाप जॉन पेरेरा रेक्टर पालोटायन मायनर सेमिनरी मियार हांचो उपकार बावडटा सहभेटवणी केल्ल्या बाप अनिल फर्नांडीस आमच्या प्रिंसिपल पद्राबांचो उपकार बावडटा आनी फेस्ताचे शुभाशय पाठयता ह्या संभ्रमाक दुडवा सहाय दिवन कुमोग केल्ल्या मुड्डोम रावुल्ल्या सर्व दाणीचो विशेष रितीन इगर्जेक लायटींग घालूंक रुपये 25,000 दिवन कुमोग केल्ल्या आम्ब्रोस पिंटो मुंबय इगर्जे भायर लायटींग घालूंक आदार 25,000 रुपये दिवन दान दिवन कुमोग केल्ल्या
रिचर्ड रोड्रिगस खूप राडी वाडो तशीच दान दिल्या सुमेश तांचो उपकार बावडता आनी बाळोक जेजूची आशिर्वादां मागता. ह्या वर्त्या जुबलेवाक 6 जाग्यांनी गोठो तयार केल्यात, गर्दणचे गोठो तयार केल्यात. हांवें मिसाच्या पयल्यां वचून सकडी 6 गर्दणचे गोठे आशिर्वादीत केल्यात. ह्या वर्सा इगर्जेचो गर्दणचो गोठो आमच्या वायशेस भुरग्यांनी केला. हाच्या फाटल्यान जायती मिनत आमकां दिसता. हो गोठो भोव अपुरबाय रितीन सजयल्ल्या सर्व वायशेस भुरग्यांचो आनी हांकां मार्गदर्शन दिल्ल्या तांचे सचेतक मारिया मिल्ड्रेड डिसोजा तशेंच ह्या गोठ्याचो संपूर्ण खर्च दिल्ल्या आयस्वयम संघटनाचो उपकार बावडटा. तशेंच सोर्नाड, बंडसाले, लोरेटो पोस्ट ऑफिसा लागीं, लोरेटो पदव आनी तशेंच मॅनेजर्स कॉम्प्लेक्स हांगासर गर्दणचे गोठे अपुरबायेचे जाल्यात. दयाकरन फाल्यां तेन्ना येताना सांजेर जावं दी दयाकरन एक दिश्ट गेला. जायतो लोक कॉलेजीचो लोक थंयसर ह्या कुशीन आनी सकट लोक येदोळ सूत आनी पळयला देखून तुमी पळयसय म्हणली आशा. आनी ह्या 5 गर्दनाच्या गोठे तयार केल्ल्या सर्वांचो विशेष रितीन मुखेलपण घेतलेल्या वाड्याच्या गुरकारांचो आनी आदार दिल्ल्या सोमेसांचो उपकार बावडून बाळका जेजूची आशिर्वादां तांचेर मागता. ह्या संभ्रमाची तयारी केल्ल्या गोवळीक परिशदेच्या सर्व सान्याचो उपाध्यक्ष सिप्रियन डिसोजा, कार्यदर्शी शाइला बर्बोजा, सर्व आयोगाचो संयोजक प्रकाश वास हांचो आनी आयच्या दिसा सकाळीं गोवळीक परिशद संदे येवन इगर्ज नितळ केल्या, खाणी काडल्या देखून सुमेश तांचो ह्या वखदा उपकार बावडटा. जुबलेवाचे कालच्या दिसा द्वारा घालूंक संगतस हांगासर बसकाची मांडावळ करूंक कॉफे हांगासर माल्ट करूंक आनी अशें विविध रितीन आदार दिल्ल्या प्रकाश वास, आयजक वास, ऑल्विन पिंटो, प्रवीण पिंटो, संतोष पिंटो, आयवन लोबो आर्ला दुसरो वाडो, प्रवीण डिसोजा आर्ला दुसरो वाडो, रायन रोड्रिगस, नवीन डिसोजा दुखी सैबेणचो वाडो, जॉन लसरादो, रिचर्ड मिरांदा बाळोजीचो वाडो, सचिन नोरणा बाळोजीचो वाडो आनी हांकां कुमो केल्या सुमेश तांचो एकाच उतरान हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता आनी बाळका जेजूच्या आशिर्वादान तांचेर मागता. ह्या वर्सा सगळ्या लायटिंगाची जबाबदारी घेवन भोव आकर्शीत रितीन लायटिंग केल्ल्या भायर तशेंच हांगासर भितर रॉयडन पायस पल्स सावंड तशेंच ताका संगात दिवन वावुरलेल्या जयचंद्रा आनी संगात दिल्या सर्वांचो उपकार बावडटा आनी बाळोक जेजूची आशिर्वादां तांचेर मागता. तुमकां सांगलें एका कुटुंबान लेखार एक स्टार घालूंक आदार दिवच्याक आनी ह्या पैकी 2 वाड्याच्यांनी पंपय वाडो रुपये 25 स्टारां दिल्यात. संगतस आर्ला दुसऱ्या वाड्याच्यांनी 20 स्टारां दिवन कुमो केल्या तांचो ह्या वखदा उपकार बावडटा. आयची केक स्पॉन्सर केल्या 20 आनी 8 वर्सां तावन आमच्या परिसरांत आपल्या लोकांमोगाळ सेवे मरिफात सेवा दिवचें बंटवळ कॅथलीक क्रेडीट कोऑपरेटीव सोसायटी आमच्या फिरगजेचे जायते सांदे तातूंत आसात तशेंच निर्देशक आसात आनी ह्या वर्सा तांणी केक आमच्या सगळ्या बंटवळ वाराड्याक आनी लागचीं आसपासच्या सकळे फिरगज्यांक दिल्या. देखून तांचो हांव उपकार बावडटा आसतना सगळ्या बंटवळ कॅथलीक क्रेडीट कोऑपरेटीव सोसायटी हांचो आभार मानता आनी फेस्ताचे शुभाशय सर्व ग्राहकांक आनी सिबंदीक पाठयता, डिरेक्टरांक पाठयता. ह्या फेस्ताक फुलां स्पॉन्सर केल्ल्या ऑल्विन पिंटो आर्ला दुसरो वाडो, आल्तार सजयल्ल्या कोवैंताच्या धन भयण्यांचो आनी तांकां आदार दिल्ल्या फ्लावर डेकोरेटर्स नाविनाचो उपकार बावडटा. ल्हान गर्दानचो गोठो करून दिल्ल्या केविन डिसोजा लॉरेत कुपराडी वाडो, साऊंड स्पॉन्सर केल्ल्या रॉयडन पायस पल्स साऊंड, स्टार घालूंक कुमो केल्ल्या नवीन क्रास्ता आनी शारोन बार्बोजाचो, चॅर्स वदकसून दिल्ल्या नवीन डिसोजा फ्लावर डेकोरेटर्सांचो उपकार बावडटा. दाबादीन जोझेफ पिंटो आर्ला पयलो वाडो हाच्या नांवान आज LED स्पॉन्सर केल्या एरन पिंटो आनी कुटाम आर्ला पयलो वाडो हांचो उपकार बावडटा. फेस्ताक सोबीत रितीन रंगीत रितीन गायन केल्ल्या
सगळ्या गायन मंडळीचो तशेंच ह्या गायन मंडळीक तरबेत दिल्ल्या रॉल्विन रॉड्रिगस हांचो संगतास वजंत्रां वाजयल्या सुमेश हांचो कॉयर मेस्त्री रोशन पिंटोसो हांचो सर्व सांद्यांचो उपकार बावडटा. फेस्त फकत बायलो संभ्रम मात्र न्हय, भगार वांटून घेवचें. ह्या फेस्ता संदर्भार ह्या जुबलेवा संदर्भार आमी 2 कुटुंबांक कुमो करता म्हणलें. घर बांदच्याक एका कुटुंबाक आमी 2 लाख कुमोक करची आसा. ऑलरेडी तांचे पासून पयशे दिल्यात, काम इल्लेशें स्टार्ट जावंक आमी राखता. आनी सांगाताच आनी एक कुटुंबाक कुमो करची म्हणून येवजिलां. आनी ह्या वखदा आयरीन मॅनेजर्स महाल तोटा हिने दुबळ्यांक घर बांदच्याक तशेंच इतर कुमकेक ₹1 लाख दान जावन दिला. तिचो उपकार बावडटा आसतना तिचेर आनी तिच्या कुटुंबाचेर बाळका जेजूचें आशिर्वाद मागता. ह्या फेस्ताक विविध रितीन कुमक केल्ल्या कंतारांक ह्या कॅरल्साक प्रस्तावण दिल्ल्या ब्रदर आजी लोबा हाचो उपकार बावडटा. घरान घर नतलां संदेश पासारलेल्या आई सिवायम सांद्यांचो तशेंच आतां मिसा उपरांत एक बरें मोठवें कार्य तांणी मांडून हाडलां. तुमी रावून तांकां आदार दिवच्याक हावजी हावजी खेळ आसतलो, तुमी आदार दिवच्याक विनंती करता आसतना तांचो ह्या वखदा उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हूण सांगता. फाल्यां सकाळीं 8 वरार फेस्ताचें मीस. सांजेर 3 वरां तावन नतलांचो संदेश पासारचें मुवींग टॅब्लो आमी मांडून हाडला. 4 जाग्यांनी हो टॅब्लो प्रदर्शीत जातलो. 3 वरांचेर कैकंबा जंक्शन थंय, 4 वरांचेर बायपासा लागीं, 5 वरांचेर टिप्पू नगर आनी 6 वरांचेर इस्कॉलाच्या मैदानाचेर. मोगोचनो इस्कॉलाच्या मैदानाचेर नाटक आनी आसा. 7 वरांचेर तुमी इस्कॉलाच्या मैदानाचेर येतात आमी समजता. पूण उरिल्ल्या जाग्यांनी येवच्याक तुमकां विनंती करता, कित्याक चडीत आक्रिस्ती लोक थंयसर आसा. देखून आमी जेजू क्रिस्ताची हे जननाचो संदर्भ घेवन आमी सगळ्यांनी हो प्रसार करूंक जाय. कित्याक जेजूच्या जल्माचें समाधान, संतोश, शांती आमी तांकां प्रसार करूंक आसा. देखून येतना जर तर साध्य जाता जाल्यार रेड कॅप आसा तें घालून येवेत. कोणा कडेन इल्लेशें तें रेड कोट आसा घालून येवेत. आनी ह्या मरिफात आमचो एक संभ्रम त्या लोकां मदें वांटून घेवच्याक तुमकां हांव आपोवण दिता. येवच्या आयतारा भाग्यवंत कुटुंबाची पळप सांगताच आमी सगळ्या दीस जिंत ह्या जुबलेवाच्या वर्साची संपणी करता. देखून सोबलोलो कुरीस परत्याक आमी पुरशावार हाडन आनी हो कुर्साक मान करन जुबलेव आखेर करच्याक गोवळी बापान विनंती केल्या. देखून ही रीत सकाळच्या मिसा वेळार आसतली. 28 तारीख बाळकांचें फेस्त आनी तुमकां गेले ते तर सांगलां. दुसरें मीस आसतलें, भुरग्यांक दोतोर आसा आनी ताच्या उपरांत भुरग्यांचेर विशेश आशिर्वाद आसतलो. आनी भुरग्यांक मात्र आमी स्वीट्स आनी ज्यूस आमी तांकां दितले. देखून भुरग्यांनी सगळीं भुरग्यांनी दुसऱ्या मिसाक म्हाका गोत्ता सगळ्यांनी कार्यक्रमां सुरू जातात. भुरग्यांक एक आपण वर या म्हणून बघता. मीस जाल्या उपरांत आपण वरां, कित्याक म्हळ्यार आमी चड वेळ करूंक जायना. 10:30 वरांक हांगासर आनी एक रेस्पर आसा. तशें म्हूण सांगतना भुरग्यांक दया करून दोतोरनेक आपण हाडूंक हांव विनंती करता. ताच्या वयल्या सणवारा मुगोचनो जानेवारीच्या 10 तारखेर सोनवार येता आनी त्या दिसा आमी सांजेर 6 वरांचेर आमी बाळका जेजूचें फेस्त आचरण करतले. आयतारांनी भागार सोनवारा सांजेर 6 वरांच्या मिसाचेर आमी बाळका जेजूचें फेस्त आचरण करतले. देखून त्या दिसा सांजेर 4:30 वरांचें मीस आसचें ना, भागार 6 वरांचेर मीस आसतलें. मीस जाले तक्षणत सकाळांक जेवणाची वेवस्था केल्या. आनी ह्या मरिफात कितें म्हळ्यार ह्या वर्सा जुबलेवाचें वर्स जेवणाची वेवस्था केल्या. सकाळीं त्या दिसा फेस्ताक येवन संभ्रम आचरण करच्याक विनंती करता आसतना दुसऱ्या दिसा सकाळीं 7:30 वरांक एक मात्र मीस आसतलें आनी 9:30 वरांचें मीस आसचें ना आनी भुरग्यांक दोतोरणी आसची ना. आतां मीस जाले तक्षणत सकाळांक केक आनी थंयसर ज्यूस दितले. दया करून स्विकार करच्याक विनंती सांगता.
सांगाताच मोगोचनो थंयसर भुरगीं आमची आई स्वयंची भुरगीं थंयसर एक ल्हानसो नटकुळो सांगाताच इल्लेशें डान्स प्रदर्शीत करतली. तुमी सक्कड्यांनी रावून तांकां प्रोत्साहन दिवच्याक हांव विनंती करता. हांवें 15-20 मिनटाचें कार्यक्रम प्रदर्शीत करूंक सांगलां. आमच्यात फिडगजेचो दियोकोण एनसी लोबो ह्या डिसेंबराच्या 30 तारखेर गुलबर्गा दियेसेचो याजक जावन गुलबर्गाच्या कॅथेड्रलांत सांजेर 3 वरांचेर याजकी दिक्षा घेतलो. ताचे पासून तुमेस्तांनी मागच्याक हांव विनंती करता. सर्वां उबे रावया. सॉरी सर्वां बसया. आतां ह्या फेस्ताक दान दिल्ल्यांक वात दिवन मान करच्याक आयच्या प्रधान याजका लागीं हांव विनंती करता. कार्यदर्शीन नांवां वाचून सांगची. रिचर्ड जॉन रॉड्रिगस कुप्राडीवाडो 25,000 रुपये. रोशन सुसान आणि इथन रॉड्रिगस पोंपईवाडो 10,000 रुपये. राजेश अश्मिता रॉड्रिगस दुकी सायबीनवाडो 5,000 रुपये. सचिन मारिया नोरोन्ना स्नेहा विमा इन्शुरन्स अँड काउन्सिलिंग बाळोक जेसूवाडो 5,000 रुपये. प्रकाश आणि सुसान वास सोर्नाडवाडो 5,000 रुपये. नाव नका म्हण लोरेत माईवाडो 5,000 रुपये. लॅन्सी रेगो JMG बेकरी आणि स्वीट्स लुड्सवाडो 5,000 रुपये. पर्ल शेल्वी मेनेझस पोंपईवाडो 5,000 रुपये. इवा जेनिता आणि जॉयनल इथन मेनेझस पोंपईवाडो 5,000 रुपये. अँटनी डिसोसा सोर्नाडवाडो 5,000 रुपये. एल्सन लोबो सांपेद्रुवाडो 5,000 रुपये. जेराल्ड मेनेझस आणि कुटाम सांपेद्रुवाडो 5,000 रुपये. आयझक वास आणि कुटाम कोसेसांवाडो 3,000 रुपये. फिलेना आणि प्रायना डिसोसा कुप्राडीवाडो 3,000 रुपये. विजय डिमेलो आणि कुटाम लुड्सवाडो 3,000 रुपये. ग्लेशॉन डिसोसा सोर्नाडवाडो 3,000 रुपये. नतालिया डिसिल्वा लुड्सवाडो 2,500 रुपये. रेनर आणि रिगन लुईस सान फ्रान्सिस सवेरवाडो 2,500 रुपये. स्टीवन लविना कुवेल्लो सोर्नाडवाडो 2,500 रुपये. रोनाल्ड डिसोसा सान फ्रान्सिस सवेरवाडो 2,000 रुपये. विल्फ्रेड डिसोसा आर्ला दुसरोवाडो 2,000 रुपये. फेलिक्स डिसोसा आणि कुटाम लुड्सवाडो 2,000 रुपये. नाव नका म्हूण आर्ला दुसरोवाडो 2,000 रुपये. ह्युबर्ट लोबो बाळोक जेसूवाडो 2,000 रुपये. दुल्सेन मिनेझस कुप्राडीवाडो 2,000 रुपये. वलेरियन आयरीन डिसोसा आणि कुटाम कुप्राडीवाडो 2,000 रुपये. नाव नका म्हूण लोरेत माईवाडो 2,000 रुपये. सेलेन डिसिल्वा लुड्सवाडो 2,000 रुपये. सियोना स्टेसी पिंटो लुड्सवाडो 2,000 रुपये. लोर्ना शरल मोनिस नित्या दरवाडो 2,000 रुपये. मिरन फेर्नांडीस सान फ्रान्सिस सवेरवाडो 2,000 रुपये. सिरिल बर्बोसा आणि कुटाम सोर्नाडवाडो 2,000 रुपये. जेराल्ड बर्बोसा सोर्नाडवाडो 2,000 रुपये. अँजेला रूथ आणि रेनन जेस डिसोसा कुप्राडीवाडो 1,500 रुपये. फ्रान्सिस सायमन डिसोसा आणि कुटाम सांपेद्रुवाडो 1,500 रुपये. जेकब पिंटो सांपेद्रुवाडो 1,500 रुपये. रिया आणि रियोन पिंटो आर्ला पयलो वाडो 1,000 रुपये. चार्ल्स डिसोसा आर्ला दुसरो वाडो 1,000 रुपये. जोशवा आणि इवा डिसोसा आर्ला दुसरो वाडो 1,000 रुपये. बेझिल रोड्रिगस कोसेसा वाडो 1,000 रुपये. सुनीता रोड्रिगस दुकी सायबीन वाडो 1,000 रुपये. डेल्फिन डिसोसा दुकी सायबीन वाडो 1,000 रुपये. लॅन्सी फोन्सेका दुकी सायबीन वाडो 1,000 रुपये. डायनी फोन्सेका दुकी सायबीन वाडो 1,000 रुपये. रोनाल्ड क्रास्ता दुकी सायबीन वाडो 1,000 रुपये. सेव्हरीन वेगस आणि कुटाम बाळोक जेसूवाडो 1,000 रुपये. आलिस लोबो केलाराई 1,000 रुपये. रीमा गोवियस कुप्राडीवाडो 1,000 रुपये. रॉबर्ट आणि आयरीन डिसोसा कुप्राडीवाडो 1,000 रुपये. स्विनी लसरादो कुप्राडीवाडो 1,000 रुपये. सुजित लसरादो कुप्राडी 1,000 रुपये. जेसन डिसोसा कुप्राडीवाडो 1,000 रुपये. गिल्बर्ट डिसोसा कुप्राडीवाडो 1,000 रुपये. हेराल्ड मॉली पिंटो लोरेत माईवाडो 1,000 रुपये. आयवन लविना डिसोसा लुड्सवाडो 1,000 रुपये. बेनेडिक्ट वॉल्डर लुड्सवाडो 1,000 रुपये. रिचर्ड आयरीन डिसोसा लुड्सवाडो 1,000 रुपये. जेराल्ड क्रास्ता आणि कुटाम नित्या दरवाडो 1,000 रुपये. श्राणी प्रकाश मेनेसस नित्या दरवाडो 1,000 रुपये.
आयरीन फेर्नांडीस पोंपई वडो 1000 रुपये. ज्योती लोबो सान फ्रांसिस सवेर वडो 1000 रुपये. एरन एंड एडल पिंटो सान पेद्रू वडो 1000 रुपये. अरुल ज्योती सान पेद्रू वडो 1000 रुपये. लॅन्सी वेगस सान पेद्रू वडो 1000 रुपये. ऑजवर्ड लोबो सान पेद्रू वडो 1000 रुपये. मेबल डिकोस्टा आर्ला दुसरो वडो 700 रुपये. एवजीन डिसोसा पोंपई वडो 600 रुपये. पाऊल वास आर्ला पयलो वडो 500 रुपये. जॉन डिसोसा आर्ला दुसरो वडो 500 रुपये. एन्स्टन लोबो आर्ला दुसरो वडो 500 रुपये. रिचर्ड मिरांदा आनी कुटाम बाळोक जेसू वडो 500 रुपये. विल्मर अस्किना बाळोक जेसू वडो 500 रुपये. डेनिस आनिता लोबो लोरेतमाई वडो 500 रुपये. विजय प्रीती डिसोसा लोरेतमाई वडो 500 रुपये. फिलिप डिसोसा पोंपई वडो 500 रुपये. वलेरियन प्रकाश क्रास्ता पोंपई वडो 500 रुपये. मार्सेल लोबो सांत आंतोन वडो 500 रुपये. वॉल्टर मिनेसस सान पेद्रू वडो 500 रुपये. एस्तेल डिसोसा सान पेद्रू वडो 500 रुपये. तशेंच फुलां दान दिल्यान ऑल्विन पिंटो आनी कुटाम आर्ला दुसरो वडो. केक दान दिल्या बोंटवळ कॅथोलीक क्रेडीट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी हांचे तान कोणें मुखल्यान येवन ह्या जगबापातावन वात घेवची. साऊंड सिस्टम दान केला पल्स साऊंड्स. LED स्पॉन्सर केला एरन पिंटो आनी कुटाम आर्ला पयलो वाडो. जर तर कोणेंय दान दिल्लें आसा तर नांव सोडून गेलां तर मुखार येवचें आनी ह्या जगबापातावन मनाची वात स्विकार करची. मगोच्यो फेस्ता दिसाय म्हाका उडा आशिसरलो हांगासर आसल्यो सर्व आल्तारीर आसची ती मॅट्स आपोर भायर रितीन नितळ कर्ण केदाळाई बऱ्या रितीन सांबाळून दवरचो आसा. आयवन आनी लाविना डिसोजा लूड्स वाडो तांचो ह्या वखदा उपकार बावडटा. देव बरें कर म्हूण सांगता. मोगाच्यानो तुमच्या विगारान सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणलें आनी सांगात आस फेस्ताचे शुभाशय पटयले. इतले पूर हांगासर लॉरेटोन इतलें बरें काम भायर वीज देवे इतले पूर अरेंजमेंट सगळ्यांच्या फाटल्यान रावन मुखल्यान न्ही सवळे बरी खांब्या बरी रावन सगळी जबाबदारी कान घेवन ह्या फेस्ताचो संभ्रम सडयल्ल्या आनी बरो संदेश दिल्ल्या आनी सांगात आस फिरगज कुटुंबाक सांगात हाडच्या तुमच्या विगार बापाक फेस्ताचे उल्हास पळयता. तशेंच सगळ्याच्या नांवान म्हज्या नांवान हांगा ह्या जागाच्या नांवान उपाध्यक्ष कार्यदर्शी गोवळी परिशद आनी सगळे फिरगेच्या नांवान फादर तुमकां देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू. दयाकन उबे रावा. सुरवेस्पो तुमचे सोबे आसूं. निमाण्या बेसांवाक तुमच्यो तकल्यो बगयात. अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या महिमेवान जल्मा वरवीं ही पवित्र रात पजळीत केली. तसो बाप अगोन असो काळोख पयस करूं आनी सुगुणाच्या उजवाडान तुमची काळजां भरूं. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोष भरीत खबर गोवळ्यांक दिवंक आपल्या दुताक पडयलो. तसो बाप तुमची काळजां संतोषान भरूं आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्गा आनी संवसारा मदें एक व्हड गुणावन हाडलो. तो आमकां आपली शांती आनी इश्टागात दिवं आनी सर्गीच्या सुखांत तुमकां पावो. सर पदवीदार देवा बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवों दी आनी सदांच रावों दी म्हूण मागता. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. संगीत
पिणी बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव.